फोडून वयर फोडून वयर वेरी गुड फुल फोडून हां वेरी गुड फुल्ली 50 वर्षा पयना लाईट घ्या आमचो हेतू स्पष्ट आसा तुमचे काम इनकम्प्लीट आसा थंय परत लायट आनी बाकीचे सगळे गोष्टी करून परत एकदा मुख्यमंत्र्याच्या हातान आनी माननीय MOST मिनिस्टर नितीनजी गडकरीच्या हातान योग्य प्रमाणे ताजो उद्घाटन सोहळा जाता आनी त्या खातीर लोकांक चवथीक त्रास जावचो न्हय दळणवळण म्हापशेकार आनी बार्देशकारांक सारकें जावचें ह्या खातीर एक निर्णय घेतलो की एक जी सायट आसा विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड टू बी स्टार्ट एंड टू बी ओपन टू द पब्लीक आनी त्या प्रमाणे आजच्या 11:30 वरांचेर ती वेळ धरून हो लोकार्पण करपाचो कार्यक्रम आमी केल्लो आसा म्हाका हांगा नमूद करपाचें आसा की म्हापशा शहरांत आनी आजूबाजूचो वाठार आसा तो सुशोभीत करपाची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा ह्या भागांतल्या मंत्र्याची आसा आनी त्या खातीर जवळ जवळ 24 कोटीची कामां आज ह्या म्हापशा शहरांत आनी आजूबाजूक ऑलरेडी घेतिल्ली आसा येता ते 15 नोव्हेंबराच्यान म्हापशा शहराचें हॉटमिक्सिंग चालू जातलें आनी त्याच बरोबर मुखावेली कामां चालू जातलीं हे करता आसतना बाकीच्यो गोश्टी जे आसा आतां 15 नोव्हेंबर पासून हॉटमिक्स काम चालू सीबी प्लांट आसा तो 6.5 MLD आसा आमकां आनी थंय 15 MLD प्लांट घालपाक जाय कारण तुमची जी एरिया आसा ती आजून एरिया एड करपाची म्हाका दिसता जवळ जवळ 8 वारांची एरिया एड करपाची उरल्या आयज आमचे सॉफ्ट ओपनिंग जावन आसता आमचे अंडर ग्रॅज्युएट फ्लायओव्हर कार्यक्रम सगळ्यांक खबर आसा आमी हें काम फेब्रुवारी 2016 आमी तें चालू केलें आनी आयज चतुर्थी खातीर आमचे गणेश चतुर्थी खातीर आमचे मिनिस्टर सुनील ढवळीकर आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तांच्यांनी तबेकून डिसिजन घेतलें आनी आयज आमी हें ओपनिंग केल्लें आसा